की आय थिंक 40 ऑर मे बी 45 सगळ्यांनी न्ही एकदा तरी वर्सांतल्यान एकदा आपले दोळे चेक करूंक जाय. कित्याक ग्लावकोमा म्हणून आनीक जो आमचे कडेन टायम ना उलोवपाक, पण जो आनीक विशय आसा जो इट इज वन ऑफ द मेन कॉजेस ऑफ ब्लायंडनेस इन द वर्ल्ड, लिडींग कॉजेस, आनी इट इज अनफॉर्च्युनेटली इट इज इरिवर्सिबल ब्लायंडनेस. सो हे किंवा डायबेटीक रेटिनोपॅथी हे न्ही तुमकां अर्ली स्टेजीर जेन्ना तुमी कॅच करता तेन्ना ते आमी ट्रीट करूं शकतले. लेट स्टेजीर पावले की काय करूं शकना. सो आनी हे पेशंटाक तुमकां कांयच खबर आसचेना की बाबा तुमच्या दोळ्यान हें सगळें चल्लां. ओन्ली वेन यू गो टू डॉक्टर ही विल बी एबल टू टेल यू. सो आफ्टर 40 माय टेक होम मेसेज, आफ्टर 40 ऑर मे बी 45 इयर्स सगळ्यांनी प्रॉब्लेम आसूं नासूं एकदा तरी दोळे आपले चॅक करून घेवकूच जाय. कळ्ळें न्ही. आनी इन जनरल जर तुमी तुमच्या बॉडीची काळजी घेता, युअर आयज आर पार्ट ऑफ युअर बॉडी, बॉडीची काळजी घेतात तेच ऑटोमॅटिकली तुमच्या दोळ्याचे येता. म्हणजे कोणाक डायबिटीज बाबा असली, हायपरटेन्शन असले हार्टाचे, ते तुमी कंट्रोलान घेयात, ऑटोमॅटिकली दोळे तुमचे बरे आसतले. आतां समजा फॉर एक्झाम्पल डायबेटीक रेटिनोपॅथी, तुमी अशें न्ही की डायबेटीक दोळ्याचोच भाग तुजो इन्वॉल्व जाला, तुमचे किडनी इफेक्ट जाले, कितें जालें, तर डायबिटीज कंट्रोलान हाडा, ऑटोमॅटिकली दोळे तुमचे सारके जातले.